पूण म्हाका दिसता सरकाराचें कर्तव्य आसा नवें हॉस्पिटल कंप्लीट जाय पर्यंत आसा तें हॉस्पिटल ताजी सर्विसीस ताजे कंडिशन्स इम्प्रूव करप अत्यंत गरजेचें आसा. वर्साक 33,000 पेशंट हे एडमीट जाता हॉस्पिसीन. डॉक्टर्साची शॉर्टेज आहा, यू वील एडमीट. नर्सीची शॉर्टेज आहा, तुजी सँक्शन स्ट्रेंथ केन्नाची हांव नकळो. ते पेशंट हाडलो जाल्यार पेशंटाक पळोवपाक दोतोर नासता. आमकां लोक पेशंटाचे सोयरे फोन मारता, दोतोर कोण अजून येवना, कारण दोतोर शॉर्ट आसा थंय. ते दोतोर थंय ओवरलोडेड जाता. तुजें लिफ्ट चलना, तुजो स्कॅन चलना. म्हणजे म्हाका मोर दॅन 2 वर्सां तुवें हाडिल्लो आसतलो तो त्या वेळाचेर नवो स्कॅन तुज्या वेळार घाल्लो आसतलो तो. ताजे फाटल्यान कितें जालें हांव नकळो. दॅट स्कॅन इज नॉट वर्किंग इवन टुडे. यू हॅव ऑल्सो एडमिटेड इन युअर रिप्लाय दॅट स्कॅन इज नॉट वर्किंग. सिन्स वेन इट इज नॉट वर्किंग अँड वाय नो स्टेप्स वर इनिशिएटेड टू रिप्लेस द स्कॅन. म्हणजे कितें जालां स्पीकर सर, हॉस्पिसियो हॉस्पिटल टुडे इज फंक्शनींग लायक ए पोस्ट ऑफिस. थंय न्युरोसर्जन ना, थंय स्कॅन ना. मागीर कितें करप ताका काडटात दवरतात, एम्बुलन्स सोदतात, एम्बुलन्स येय पर्यंत आनी एक 2-3 वरां थंय रावतात, ताका घालता एम्बुलन्सी हाडटा जेम्स. दीस इज द सिच्युएशन. 2 बेड एक करतात आनी 3 बायलांक न्हिदयतात. स्पीकर सर, यू जस्ट इमॅजिन. We are ensuring that you have additional doctors. Already I have posted and taken out surplus doctors from different parts to put them and make them available in Hospicio. We don't want people to move from Hospicio and just be dumped onto Goa Medical College. As far as the CT scan goes, the CT scan, they have already done a buyback with Siemens. They have done a buyback with Siemens and that machine is expected to come by the first week of August. We have got 7 doctors under contract under NRHM posted there, and we have got another 12 staff nurses in addition to the sanction strength of the hospital. Categorical assurance that the scan will be commissioned by end of August. Scannaची order दिल्या. नाही, order is given already. I'll just स्कॅना लागून सारखे हँडिकॅप. ते तू आता तुझं एश्युरन्स मागता पळय जे ताज्या हातान That is okay, but at least he has said that. Order is issued. Now, दूसरा, will you take steps to appoint a neurosurgeon there on contract basis? It's not about appointing a neurosurgeon. I examine this on point. Consultant, you appoint some. I can appoint a consultant, but definitely in the present setup of hospital, I would like to draw the attention, honorable member. आयच्या परिस्थितीन जर हांव वाळपय जर न्यूरोसर्जन वचून बसयत आनी ह्या हॉस्पिटल ह्या सेटअपान न्यूरोसर्जन जर उपलब्ध केले तो थंय सर्जरी करूं शकना. There is a doctor every day, associate professor from Goa Medical College, who is doing the postmortems in Hospicio. तांचे कडेन कांयच ना म्हणटात ते. रॉड ना म्हणटात, प्लेट ना म्हणटात, तांकां म्हणटात भायल्यान हाडा. मेडिसिन्स आतां crores of rupees are spent on medicines. I don't know what is happening. ते बारीक सुद्दां मेडिसिन जाल्यार ते म्हणटा पेशंटाक भायल्यान. हांव समज कोणा पेशंटाक पळोवपाक गेलो थंय 7-8 पेशंट मेळटात वळखीचे. तो रोखडोच मागीर म्हणटा पात्रांव पळय मरे रिसीट दिल्या मातशें कितें आमकां हेल्प कर मरे पळय भायल्यान हाडचें पडटा म्हणटा. Maka tari lately I have not heard of anything in hospital. I don't know if honorable minister comes, somebody says to get the rod from outside, please please, no, I'm saying if any case comes to you, I'll bring please call me up directly because there is no shortage of any of these stuff and medicines are ample in supply.